वर्साचो सादो काळ 11वें सातोळें बुधवार. बातिवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 6 वळी 1 ते 6 आनी 16 ते 18. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, सत्राय धरात. तुमच्यो बऱ्यो कोणयो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात. नाजाल्यार स्वर्गांतल्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. ढोंगी देवस्थानांनी रस्त्याचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळच्या खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केल्लें पळयता तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना ढोंग्या सारकें जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी रस्त्याच्या नाक्याचेर उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खोशी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खाजगी कुळान भितर वच, आनी दार धापल्या उपरांत थंय गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केल्लें पळयता तो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना ढोंग्या भाशेन खोतीचें रूप घेवं न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव. आनी गुप्ती केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.